प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 13वो विसवोर वोड 44 ते 52 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 44 to 52. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एका शेतांत लिपलोलो आसलो एक देवो मेळटोच तो नव्यान लिपून दवरून आनी इतलो खुशाल जावन की वचून मागीर आपणा कडेन आसले तितलेय विकून आनी परत वचून ते शेतूच विकतें घेता. ते कोण एकल्या मनशा पोरी सुर्गीचे राज. मोतयाची वपार. तेच भाशेन एक उंच मोलाचे मोती मेळोना फुडें वचून आपणा कडेन आसले तितलेय विकून आनी ते मोतीच विकतें घेता. त्या नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतो एका वेपाऱ्या सारखे सुर्गीचे राज. रापणीची वपार. तशेंच एक रापण दोरयांत मारल्या उपरांत तिका सगळे जिन्साची मासवी पडटोच. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासवी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात. ते पोरगी सुर्गीचे राज. काळाचे सोपांडे तशेंच जातले. देवदूत भायर सोदतले आनी बऱ्या मनशा मदली नश्ट्याक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यान उडयतले. तुय ती रुदोन करून आनी दांत कोरकोरावन आसतली. नवी तशी आदली सोतां. हे सगळे समजल्यात तुमी. जेजून तांचे कडेन विचारले. ताणे म्हणले होय आनी ताणे तांकां सांगले. म्हणटोच सुर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो दोर शास्त्री आपल्या बाडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्या एका गोरकारा सारको. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शुवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो आनी आपल्या शिसांक शिकयताना तो तांकां 2 वोपारी घालता. आनी बाबणीनो, फकत आपल्या शिसांक ह्या वोपारींची सोजमणी दिताला कित्याक तो ही सोजमणी दुसऱ्या लोकांक दिनासलो. बाबणीनो, अशें कित्याक कोत्तालो गो जेजू? कित्याक बाबणीनो, आमी आयकलां ह्या थोड्या दिसांनी पयलीं की जेन्ना लोक हजारांनी येतालो जेजूक आयकोपाक, तो थंयसर फुकट जेवण ओ फुकट खाण पिवण ओ फुकट रावपाक ओ थंयसर मुदास करपाक येतालो. आनी थंयसर तांकां कसले फाटी तांकां चड करून लोकांक थंयसर खरेपणी शिकोवन मेळपाची आनी जेजूचे शीस जावपाक ते येनासले. ते फकत येताले मुदास करपाक. आनी जेजू आतां फकत आपल्या शिसांक आपल्या उतरांची शिकोवन दितालो कित्याक ताका जाय आसलें त्या आपल्या शिसांक आपल्या उतराची सोजमणी घेवपाक. भाव-भयणीनो, देव आमकां केन्नाच फोर्स करिना. तो आमची जबरदस्ती करना आनी तो म्हणटा तुमी म्हजे फाटल्यान येयात. ताणें आमकां आमची खोशी दिल्या, पूण तो आतां आमकां मोगान आपल्याशी हाडूंक सोदता. आनी आमकां आमच्या पोन्न्या कोरार आमी पळयता. होजाया प्रवादी विसवोर 4:6 कितें म्हणटा? तो म्हणटा म्हजो देव उलयता ताचे वरवीं आनी म्हणटा म्हज्या लोकांचें निसणटण जालां कित्याक ती नोको म्हजें उतर. म्हज्या लोकांचें निसणटण जालां कित्याक तें नोको म्हजें उतर. आनी भाव भयणीनो, आमकां आयज उतराची सोजमणी ना म्हणून आमी मिसाक वेता, पयलें वाचप स्तोत्रां, दुसरें वाचप शुवर्तमान आयकता, पूण आमी खरेपणी उतराची सोजमणी घेना. आनी भाव भयणीनो, उतराची सोजमणी ना म्हणून कितले फाटी आमी क्रिस्तांव आसून हे जैती म्हूण जिवीत जे आमच्यान जिवंक जाता ते आमी जियेना. आमी फकत मागणांनी आनी तेरसांनी आनी खूब वस्तूंनी लादायांनी आनी आमच्या नोवेनांनी आमी बुडून आसा. पूण खरेपणी उतराची सोजमणी ना म्हणून आमचे मागणे, आमची नोवेनां, आमचे तेज फकत उतरां जाल्यान. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां उतराची सोजमणी मेळटा तेन्ना आमचें सगळें देवस्पण, आमचे सगळे मागणे, आमचे सगळे तेर्स, आमचे सगळे लादाई, आमचे सगळे नोवेनां एकदम म्हणटात ते भाशेन ताका वालोर आसता. ताका खरेपणी आमच्यान ते उतराची सोजमणी घेवन आमच्यान करूंक जाता आनी खूब पयस वस्तू आमच्यान करूंक जाता. म्हणटच आयज जेजू आपल्या शिसांक
कितें म्हणटा हे सगळ्यो वपारी घाल्या उपरांत तो विचारता तांकां, हांव तुमकां विचारता म्हणटा, हे सगळें जें हांवें तुमकां सांगलां तुमी सजमल्यात काय? ह्यो सगळ्यो वपारी दिवन ही सजमणी तो विचारता तुमकां ही सजमणी मेळ्ळ्या काय? आनी भाव भयणीनो, सजमणी म्हणजे कितें? सजमणी म्हणजे जेन्ना आमकां कितें वापरूंक जाय, कशे भाशेन तें वापरूंक जाय, ताजो अनुभव आमकां आसूंक जाय, ताका म्हणटात सजमणी. म्हणजे समजा आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळी, तेन्नाच आमच्यान तें उतर वापरूंक जाता, तेन्नाच आमच्यान तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक जाता, तेन्नाच की आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमकां उतराची सजमणी ना जाल्यार आमी कितें करतले? आमी फकत आयकतले एका कानान, दुसऱ्या कानान आमी सोडटले. जेजू म्हणटा उतराची सजमणी मेळपाक गरजेची. ज्या भाशेन कोणा कडेन एक मोबायल फोन आसत जाल्यार तो मोबायल फोन कशे भाशेन वापरूंक जाय ती सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आतां आमी तो फोन आमच्याच कडेन दवरता, आमच्या बॉल्सान दवरता, आमी इगर्जेक वेताना, बाजारान वेताना तो आमचेच कडेन आसता. कित्याक ती सजमणी आहा. कशे भाशेन वॉट्सॅप वापरूंक जाय, कशे भाशेन युट्यूबाचेर वचोंक जाय, कशे भाशेन फोन कॉल करूंक जाय, कशे भाशेन SMS मेसेज धाडूंक जाय, ही सजमणी आहा म्हणून आमच्यान तो फोन वापरूंक जाता. तेच भाशेन आमकां उतराची सजमणी मेळत जाल्यार आमच्यान तें उतर आमच्या दिसपट्टे जीवन करूंक जाता, वापरूंक जाता आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता, म्हणटा आमी ताच्या उतरान रिगून रावया. आनी जितली आमी ताच्या उतरान रिगून रावता भाव भयणीनो, आतां आमकां पवित्र आत्मो उतराची आजून सजमणी दिता, अदीक सजमणी दिता. जे देवाच्या काळजान आसा, जे आमकां फुडें पळोवंक जाय, जे आमकां दिसना आमच्या दोळ्यांनी, पूण देवाच्या उतरा वरवीं आमकां दिश्टी पडटा, तें पवित्र आत्मो आमकां कोडीत करता. तो आमकां सजमणी दिता. तो आमकां पयलेंच कितें जे त्रास आसा फुडें ते आमकां पयलें सांगता. आनी आतां भाव भयणीनो, आमच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आमकां समजो आमच्या फुडें आमी सुमार हांगाथान सुमार 10 किलोमिटर आमी वेता आनी आमी जणो 5 किलोमिटर जातकूच कितें तरी त्रास आसा, आडकोळ आसा, पूण आमकां कोण सांगीत जाल्यार तिचो त्रास आसा म्हणून आमी त्या वाटेन वेचे ना. तीच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान पवित्र आत्मो आमकां त्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां खूब शिकवण दिता, खूब आमकां पयलेंच सांगता. आनी जेन्ना आमी तें उतराक पाळ दिता, आमी तें उतर कोत्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. जो लोक ह्या संवसाराचो जिवंक पावना कित्याक तांचे कडेन पवित्र आत्मो ना. तर आयज ही खरीच भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. हें क्रिस्ती जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.